सिटां हय कॅन्डिडेट्स 20 तारखे इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा केन्ना तरी म्हाका दिसता एक 2-3 दिसांनी आसानी ताका पूर्ण नोटिफिकेशन येतलें आनी बाकीची प्रोसेस सुरू जातली आमचे दोनूय कॅन्डिडेट फायनल जातले. ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय तो इजिदोराचेर खूब विशय जाता पयले तो डिफेक्ट दिलो त्या इजराच्या आवडून हांव कित्याक हें करूं रे बाबा तो आपलें राजकारण करून दी हांव म्हाजें राजकारण तर तुमकां डॅमेज जाऊ म्हाका म्हाका नॉट डॅमेज तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव तो हांव कोणाच्याच राजकारण हांव म्हजें काम आनी म्हजें आसा म्हजें पूर्ण म्हजेर म्हाका फेथ आसा म्हज्या लोकांचें म्हजें फेथ. पूण हो तुजें काम बाळायता अशें काय ना मरे कोण तो? इजिदोर मागीर काम हांव पावरां आहा मरे मागीर काम कितें पूण एका टायमार तुमच्या सरकारानूय आलो ना तो तुमच्या म्हणजे बीजेपीच्या सरकारान तूं मरे कित्याक कितें विचारून जें आसा न्ही ताका बसलेल्या थंय इन्स्टिगेट करता म्हाजें कांयच संबंदीत ना म्हाजें काम बरें आनी हांव बरें मरे. सर कला अकादमीची किती अपडेट आता ओके कला अकादमी बाबू विचारा ना पण तुम्ही मिनिस्टर न्ही सर सपोर्टले आसा ताका डिटेलिंग तो ताका कर सो पूण फाटल्या दिसांनी तुमी सांगलेलें आमकां रिपोर्ट बा सांगता म्हणून कितें जालें तें मागीर फुडें हय सर जे कितें विशय जालो ते विचारून मरे तूं म्हाका म्हाका एक्सप्लेन करता तुजें